पुराय परिवारातर्फे तुमका मनात असं सांग देव बरे करू म्हणता तुमच्या उपस्थितीक आभार व्यक्त करता. आणि आमच्या आमदार साहेबांचीच अशी इच्छा आहे की तुम्ही यावेळेला 2 शब्दांनी त्यांच्यापर्यंत तुमच्या मनोकामना ज्या आहेत त्या पोहोचवाव्या. तुमच्या सदिच्छा त्यांच्यापर्यंत व्यक्त होण्यासाठीच आम्ही ही संधी तुम्हाला यावेळेला देत आहोत. स्वामींचा आशीर्वाद म्हणजे सगळ्यांचाच आशीर्वाद, त्यामुळे कृपया ही जबाबदारी तुम्ही यावेळेला सांभाळावी. नमस्ते. आज या जन्मोत्सवाच्या निमित्तानं आज आपले भाविक आणि प्रेमिक आपले आमदार हे लोकप्रिय आणि या सर्व समाजाला वाहून घेऊन जाणारे किती प्रेमळ असे तुम्हाला आमदार मिळणं कठीण आहे. स्वतःचं अस्तित्व स्वतःचं आयुष्य संपूर्ण जनतेला धारण करणारे असे एकमेव प्रिय आमदार म्हणजे हे आपले प्रेमिक यांच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी हजर आहोत आणि त्यांना आम्ही आशीर्वाद देतोय. शुभेच्छा. अगदी थोडक्यात तुम्ही उल्लेख करत असताना आजच्या ह्या कार्यक्रमाला जन्मोत्सवाची अशी जी उपमा तुम्ही दिलेली आहे ती आमच्या सगळ्या भाविकांपर्यंत पोहोचलेली आहे. त्यामुळे तुमच्या उपस्थितीसाठी सुद्धा आम्ही यावेळेला आभार व्यक्त करू इच्छितो. कोणेच माचे पूर्वे दिवपा गर्दी करचे नाही. आमदार साहेब या कार्यावळीचा आस्वाद घेत असताना तुमच्या बरोबर तुमच्या वांगडाच या माटवान बसतात येता कोणेच उपकार करून वयर माचेर येवचे नाही. सगळ्या नम्राने मागता की उपकार करून माचेर येवचे नाही. थोडासा वेळ आणि मातसे नजर राहूया. आयज स्वामींच्या हस्तुके आम्ही त्यांचो येदो मोठो मान सन्मान जाताना पळयतात. फुलांचो तुलो, आपुलकीची अशी ही शाल, त्याचबरोबर फळांची ही कोरडी आम्ही त्यांच्यापर्यंत पावयतात. म्हळ्यार कितें तर आपली जीम जगत असताना सदांच आपल्या भलायकेची काळजी घेत असताना आम्ही जी डायट मेंटेन करपाक जाय ती डायट आनी मेंटेन करची ह्याच हावेसांतल्यान एक सुंदर अशी भेट आम्ही त्यांच्यापर्यंत हांगासर पावयतात. ह्या पुराय वांगड्याक मनाक आज सांग देव बरें करूं म्हणटा. अगदी मनापासून धन्यवाद. आमच्यासाठी खूपच खास अशी आहे, गोड अशी आहे. तसेच सगळ्या मोवाळ काजलांनी मागता की तुम्ही उपकार करून माचेर येवचे न्हय आणि थोडासा वेळ आम्ही ह्या माटवान बसून ह्या सांगीतिक कार्यावळीचा आस्वाद घेऊया. मन नकळ म्हणान हसव, प्रत्येकाक म्हणव, प्रत्येकाक आपलेशे करप, शांत आणि हसमुख स्वभावान आपल्या परिवाराचो एक भाग करप, हे सगळे गुण जे आसा ते आमच्या आमदारामध्ये आमकां दिसून येता. आदर्श व्यक्तिमत्व म्हणून वावर करपी आमच्या लाडके आमदार आणि आता बोलून एक केपेक आम्ही आमच्या ह्या सांगीतिक कार्यावळीचा आस्वाद घेऊया. असे म्हणतात की जो संगीतान रमलो तो जिवितान रमलो आणि म्हणूनच आम्ही परतून एक खेपे ह्या उत्साही आणि चैतन्यमय अशा वातावरणात माननीय आमदारांचा वाढदिवस साजरे जाता. आमच्यामध्ये आशिल्ले कुमारजुवा मतदारसंघाचे माननीय आमदार गोंय वसाहत निर्माण चेअरमॅन राजेश भाई फळदेसाय यांच्यामध्ये एका मोठ्या ताळ्यांचो उजळ जावन तांचे आमी आभार व्यक्त करता. मोठ्या एका ताळ्यांचो एक खास सुचोवणी फाटल्या वाटेन जे सगळे रसीक प्रेक्षक आसात, हितचिंतक आसात, जे शुभेच्छा दिवपाक आयल्यात. उपकार करून मुखार जर खुर्च्यो खाली आसात थंयसर बसून घेवचे, रस्त्यार रावचे न्ही, जेणे करून ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम जातलो. सगळ्यां कडेन परत एका रिक्वेस्ट करता, उपकार करून मुखार थोड्योश्यो खुर्च्यो खाली आसा थंयसर बसून घेवचे, फाटल्यान रस्त्यार रावून ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम करचो न्ही. आमी हे सांगीतिक कार्यक्रम मुखार व्हरतात. सो देखो भक्ती रसपूर्ण अशा रचनानंतर आपण भावस संगीताच्या प्रांताकडे वळत आहोत. एक सुंदर असं भावगीत आपण ऐकणार आहोत. सखी मंद झाल्या तारका तुमच्यासाठी.
सखी मंद झाला तारका सखी मंद झाला तारका आता तरी येशील सखी मंद झाला तारका सखी मंद झाला तारका मधुरात खरे देख आली कशी मधुरात खरे देख आली कशी प्रभर सखी मंद झाला तारका सखी मंद झाला सखी मंद झाला तारका सखी मंद झाला तारका सखी मंद झाला तारका कृपया टाळ्या टाळू नका कारण टाळ्या म्हणजे कलाकारांचा खरा श्वास आहे कृपया तो कमी होऊ देऊ नका स्वतः तर नंतर आपण उत्पत्ती स्थिती आणि लयाची देवता असलेल्या शिवशंकराकडे वळत आहोत आणि मागच्या काही दिवसामध्ये आमचे माननीय आमदार एक प्रसिद्ध असे नाट्य कलाकार आहेत आणि त्यांनी प्रत्यक्ष शिवशंकराची भूमिका सुंदररित्या साकारलेली होती आणि त्यांच्या सौभाग्यवतीने पार्वतीची भूमिका नाटकामध्ये साकारलेली होती तेव्हा शिवशंकराच्या रूपाला अभिवादन करत आहोत गोमंतकामध्ये अनेक शिवशंकराची रूपं आहेत मंगेश आहेत नागेश आहेत सप्तकोटेश्वर आहेत आणि एक असं दैवत जे दैवत अतिशय लोकप्रिय आहे अशा दैवताकडे वळत आहोत दामबाबा तो पावले आमच्या उल्ल्यात धावले ही प्रसिद्ध अशी रचना समर्पित करत आहोत जी रचना खऱ्या अर्थानं गौतमीताईंच्या आवाजातून ध्वनिमुद्रित झालेली आहे युट्यूबच्या माध्यमातून जी रचना गोमंतकाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये पोहोचलेली आहे तीच रचना गौतमी निधी बांबोळकर तुमच्यासाठी
सगळ्यांच्या काळजापर्यंत पावताच आणि थोड्याच वेळाभितून आम्ही आमच्या माननीय आमदार हांचो खासा वाढदीस माचयेर हांगासर मनोवपाक उत्सुक आसतले तयार आसतले सगळ्या लागीं मागता की उपकार करून आता तुम्ही मातशी जी आसा ती मातशी वेगळी करची तुमकां समज खंय बसना मेळटा जाल्यार बसून घेवचें कित्याक आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी कांयच दिना भितर ह्या माटवान पावतात तशेंच आमचे मंत्री सुभाष वैदेसाई सुद्धा हांगासर पाविल्ले आसात नेटान डायांचो गजर तांच्या उपस्थिती खातीर सुद्धा ह्या वेळार करुया तशेंच आमचे दिवचल मतदारसंघाचे लाडके आमदार माननीय डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी सर हांगासर पाविल्ले आसात तांकां सुद्धा आमी ह्या वेळार येवकारता तशेंच आमचे भाऊ कवळेकर सर सुद्धा हांगासर पाविल्ले आसात तांच्या उपस्थितीक सुद्धा आमी ह्या वेळार आभार व्यक्त करता जायते मानाचे सोयरे हांगासर पाविल्ले आसात उपकार करून कोणेच जी एंट्रन्स आसा थंय गर्दी करची न्हय मातशी एंट्री जी आसा ती वेगळी दवरची जेन्ना कोणाक हांगासर बसता मेळटा आनी सगळ्यांनी उपकार करून बसून घेवचे रोखडीच आमी माचयेच्या कार्यक्रमाक हांगासर सुरवात करतात आणि तातूंत एक ल्हानशें पद आमी ह्या वेळार आयकुया. तुमच्यापेक्षा एक सदस्य आणि सुंदर अशा गीतांचा आस्वाद या मैफिलीच्या माध्यमातून आपण घेत आहोत सदर माननीय आमदारांनी पुणे मतदारसंघामध्ये विविध रस्ते पाणी वीज आरोग्य शिक्षण सामाजिक उपक्रम धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये अमूल्य असं योगदान दिलेलं आहे जवळजवळ 4.5 वर्षामध्ये 300 च्या आसपास उपक्रम त्यांनी यशस्वीरित्या पूर्ण केलेले आहेत आपण जोरदार टाळ्यांचा गजर माननीय आमदारांसाठी एकदा करूया आणि बरोबर शुभेच्छा व्यक्त करूया त्यानंतर आपण एका सुंदर अशा भावनिक कामाला वेळत आहोत शैली नाही चालेल.
गोमंतकाचा अक्षरजींचा आवाज जसा न्ही तो फुलदात ऐकत रावचो दिसता आणि त्याबरोबर सुरेश वाडकरजींची रचना तितलीच अपूर्वायची अशी आसा पूण मातसो आमी सांगीतिक कार्यावळीक हांगासर विसव घेतात आणि तांचे 4.5 वर्षांतले जे उपक्रम आसात ज्यांनी आतापर्यंत 300 प्रकल्पांक सुद्धा खंय पायाभरणी केली आसा नवे नवे प्रकल्प तुमच्या सगळ्यांच्या सेवे खातीर ज्यांनी हाडिल्ले आसात ते कितें आसात आणि कशे आसात हाचे खातीर केल्लो हो ल्हानसो व्हिडिओ आमी आपली जी छाती आसा न्ही ती सामकी अभिमानान ताट करून पळयात आणि व्हड्या उमेदीन आमच्यो सदिच्छा ज्यो आसा तांच्या पर्यंत पावयात. सो वी आर प्लेइंग अ व्हेरी स्पेशल व्हिडिओ. समाज सेवेंतल्यान ते राजकारणात पावले पूण तांची पाळामुळां आपल्या मातये कडेन इतली घट आसा की ते सदांच एक शेतकार म्हणून एक कलाकार म्हणून असंख्यशा लोकांचा विचार करीत असतात आपल्या जनतेचो विचार करीत असतात आणि आपल्या जनतेक आपलो परिवार मानपी अशें नेतृत्व आयज आमी ह्या खाशेल्या अशा सुवाळ्यान तांचो जन्माचो वाडदीस मनोवपा खातीर हो खास तांचे खातीर जो व्हिडिओ मॅसेज आमी केल्लो आसा ताचो आस्वाद घेवया. तशेंच हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक एक गजाल सांगची दिसता.
तसेच 0025 ही गाडी सुद्धा मागची येणारे खातीर अडचण करतात आणि माझी गाडी रिलीज करची. आणि तुम्हाला आम्ही ह्या व्हिडिओ जायत्यो गजाली पळयल्यो, पूण आयज सांगताना एक चली भुरगें आसुनी ह्या मयी मतदारसंघाचे एक अभिवासी आसुनी भरपूर खुशी आणि अभिमान जाता. आयज छाती अभिमानान फुलता की आमच्या आमदारान सामके गरजेचे आसा सगळ्यांनी आयकून घेवचें. आमच्या आमदारान स्वनिधींतल्यान आतापर्यंत 10 घरां लोकांक बांदून दिल्ली आसात. म्हणजे 10 लोकांक खंय ना खंय तरी आधार दिल्लो आसा. तुम्ही मातसो विचार करात आपले स्वताचे घर आसप कितले गरजेचे आसात आणि स्वनिधींतल्यान ह्यो गजाली करप हे तितलेच तोखणाय करपा सारखे आसात. आणि म्हणूनच आम्ही त्यांची तोखणाय करत असताना माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी सुद्धा ह्या वेळार पाविल्ले आसात. नेटान ताळयांचो गजर आम्ही ह्या वेळार सुरू करूया आणि बड्या उमेदीन तांकां येवकार जो आसा तो फावो करून दिवया. खरेंच मुख्यमंत्री जे आसा ते सगळ्यांच्या वाटेसार वतात, सगळ्यांक मेळटात, सगळ्यांक अपेक्षा करतात आणि आज तेच नेतृत्व जे आसा ते आमचे आमदार भाई मुखार व्हरतात. या दोघांची पावलां ही अखंडपणान फक्त आणि फक्त जनसेवे खातीर घातिल्ली आमी पळयतात. जनसेवे खातीर अखंडपणान समर्पित भावनेन काम करपी हे आमचे 2 लाडके फुडारी जावन आसात. दिवचल, मयी आणि सांखळे मतदारसंघ भरपूर ताचो आसात आणि म्हणून मोठ्या उमेदीन आमी तांकां ह्या वेळार मानान माचेर फुडें दिवया, तांकां येवकार फावो करून दिवया. भारतीय जनता पार्टीचा तशेंच हांव आमच्या सगळ्या जे आयज खासा उपस्थित आमचे आमदार आसात, मंत्री आसात त्या सगळ्या लागीं मागता की तांणी उपकार करून मानान माचेर हांगासर येवचें. आमचे लाडके मंत्री सुभाष फळदेसाईजी, तसेच आमचे आमदार संकल्प आमोणकरजी, केदार नाईकजी, तसेच चंद्रकांत शेट्टीजी, आमचे बाबू कवळेकरजी आणि हेर मानेस्त आमच्या ह्या खासा कार्यावळीक हांगासर उपस्थित आसात. आणि आता ही माची खरेंच पुराय जाल्ली आसात अशें दिसून येता. आणि आयज तांच्या अखंड अशा जीवना खातीर, अखंड अशा जिविता खातीर हो सगळो महिला वर्ग जो आसा तो अपूर्वायेन तांकां आयज हांगा ही ओवाळणी करतात. ही ओवाळणी ह्या मातृशक्ती कडल्यान जाता, नारी शक्ती कडल्यान जाता, म्हणून आमकां खूब अभिमान आणि गर्व आसा, खुशी आसा. आम्ही सगळ्यांनी साथ देऊया सुदिनम सुदिनम या गाण्यात. संस्कृताय जपत असताना मोठ्या उमेदीन आयज तांचो वाडदिसा चवथ दीस हांगासर मनयतात. मातृशक्ती कडल्यान जावपी हे वंदन खरेंच खूब अभिमानास्पद आसात. आयज देवा कडेन आमी इतलीच प्रार्थना करूया की सगळी सुख समृद्धी तांच्या पांया कडेन नतमस्तक जावनी, तांकां बरी भलायकी आमी देवा कडेन हांगासर आवडटा. त्याच बरोबर 2027 सुद्धा तांकां जनसेवा करपाचो परतून एक फावट संद मेळची ह्याच हवे सकल आमी देवा कडेन ह्या वेळार प्रार्थना करूया. महिला शक्ती ही खऱ्या अर्थान जगवंत जाताना आमी पळयतात. तशेंच गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हे पुराय गोंयच्या जनते कडल्यान तांकां खासा हांगासर परबी दिवपाक आपली खासा मोलाची अशी उपस्थिती तांणी लायली आसात. ही परबी समेस्त गोंयकारां कडल्यान आसा म्हणून नेटान ताळयांचो गजर आमी ह्या वेळार सुरू करूया. नेतृत्व कशें आसचें, फुडारपण कशें आसचें तर ते आदर्श अशें घेवपी आसचें आणि आयज तशेंच आदर्श नेतृत्व आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी बड्या उमेदीन सांबाळटना आमी पळयतात. तशेंच माचयेर आशिल्ले सगळे मानाचे सोयरे आमच्या खातीर खास आसात. मयी मतदारसंघाचो विकास जाल्लो आसा तोच विकास आयज आमी तुमच्या सगळ्यां पर्यंत पावयता. ही विकास गाथा जी आसा ती आमी ह्या वेळार जयवंत करतात, ताच्या मुक्कामण आमी करतात, अनावरण करतात. आतापर्यंत 300 परस चड प्रकल्प ज्यांनी आपल्या या 4.5 वर्षाच्या आपल्या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्या जबाबदारी त्यांनी सांभाळलेले असतात. ही मयी मतदारसंघाची विकास गाथा आयज प्रत्येकापर्यंत पावतली.
मैदान डाळयांचो गजर आमी ह्या वेळार सुरू करूया. आयज हे अनावरण हांगासर जाल्ले आसात. ह्या पुस्तकेचेर आशिल्ले दर एक पान जे आसा ते आयज इतिहास घडयतना आमी पळयतात. मय मतदारसंघाचे ते खरे अर्थान शिल्पकार जावन आसात. खरेच हो आवाज जो आसा न्ही त्या आवाजामध्ये भरपूर ताक आसा, शक्त आसात आणि ती शक्त तीच ताक आमकां सगळ्यांक उबारी हाडत आसात. आणि आयज तशीच आपली उतरांतल्यान उबारी हाडपा खातीर आमचे जायते मानाचे सोयरे ह्या वेळार उपस्थित आसात. सुरवेक हांव मागता आमचे बाबू गोवेकरजी हांचे लागीं की तांणी ह्या वेळार आपली परबी उक्तावची. बाबा चड टायम घेवचो ना. जनसमुदाय जर पळयत जाल्यार ज्या वर्सा हांव गेले अनेक 4-5 वर्सां कंटिन्यू आमदार जाले उपरांत बाब प्रिमन सेठ न चुकता म्हणून तेजे वाडदिवसाक हांव येता आणि दर वर्साक अशीच गर्दी. आयज सुद्दां आतां तरी सगळे जण तरी केक खावपाचे मुख्यमंत्री येयले म्हणून जमले आसा ते खरें, पूण दीसभर आयकले ते प्रमाणे सकाळ साकून आतां पर्यंत सगळे हांगा लोक सकाळ साकून गर्दी करून येयल्ले आसात. आयज खूब आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री न चुकता म्हणटाचे आवडून टायम काढून हांगा आयले आसा. ते टायम दितात प्रत्येक मनशाच्या वाडदिवसाक वचपाक. आपलो मोलादीक टायम जो आसा तो मुद्दम काढून ते विश करपाक येतात. बाकी सगळे मंत्री आमदार बाकी सगळे आणि खास करून प्रवीण शेट जे आसात तेजे एक डाऊन टू अर्थ हांव तर म्हणटलो की एक खालपीकायेन आणि एक सादीपणान तेजी वागणूक आणि काम करतना आतां हांव सकाळ बसताना तेजो हे पळयी जाल्यार तो म्हाका सांगा आपूण 4.5 वर्साच्या कारकिर्दीत मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्याने 289 प्रोजेक्ट कंप्लीट केले. 289 एक पावटी एक सभा करपाची ल्हान गजाल न्ही. 289 प्रोजेक्ट त्यांनी कंप्लीट केला. हेच एक पावती आसा आणि मुख्यमंत्र्यांनी ताका सुद्दां सहकार्य आसा. तांकां हांव देवा कडेन बरें आरोग्य आयुश्य करता आणि जे जनसमुदाय पळयत जाल्यार प्रिमन सेठ मया भितर परत जिंकतलो हे आनी कोणी सरपंच गरज ना तर बरे मार्जिनांनी भरकन जिंकतले. ओके, म्हाका दिसता माझे आशिल्ले सगळे मानेस्त तरी आमच्या आमदार खातीर खास आसतली. एक इश्टागतीचे नाते आयज आमी ह्या माचयेर जयवंत जातना पळयता. दर एका पावण्याचेर साथ संघटिता आणि म्हणून डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी जे गोंयचो मतदारसंघाचे आमदार आसा तांणी सगळ्या आमदाराच्या वतीन पुराय मंत्रिमंडळाच्या वतीन तांकां ह्या वेळार खासा परबी पावोवपाक दिवची आणि मातशी इमोशनल जावची न्ही. तुमकां ह्या वेळार हो मायक आमच्या पर्यंत पावोवपाक. नमस्कार. आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मयाचे आमदार म्हजे मित्र प्रेमेश शेट हांचो वाडदिवस आसा. सगळ्यांत पयलीं म्हज्या संबंद मतदारसंघाच्या लोकां कडल्यान संबंद गोंयच्या लोकां कडल्यान आमच्या शांतादुर्गे देवी कडल्यान प्रेमेश शेटाक त्याच्या वाडदिवसाची खूब खूब शुभेच्छा. आज त्यांचो वाडदिवस सेलिब्रेट करपाक आमच्या बरोबर आसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे सगळे कलीग, आमचे बाप केदारनाथ आमदार, आमचे मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमचे आमदार शंकर मामुरकार, माजी आमदार बाबू कवळेकर, तसेच आमच्या बरोबर आसा फ्रान्सिस सिल्वेरा, आमचे झेडपी आसा एक्स झेडपी धापूरकर, आमचे झेडपी उपस्थित असलेले सगळे सरपंच, झेडपी, डेप्युटी सरपंच, पंच, आमच्या बिचोलचे सगळे लोक. तुमकां एकच सांगता हांव जाणा की खूप वेळ जाल्लो आसा, पण खंयच्याय वर्षाचो वाडदिवस हो फक्त शुभेच्छा दिवपाचो दीस नसता, तर त्याच्या दिसाचो, त्याच्या कर्तृत्वाचो आणि आमदार म्हणून जाल्ले त्यांनी जो विकास आणि विश्वास जो ह्या मतदारसंघात दिलेलो आसा मुख्यमंत्र्याच्या सहाय्यान हाचो आसता. आमकां म्हज्या तालुक्याचे आमकां एक सदांच बरें दिसता. हांव प्रेमेश आणि आमचो मुख्यमंत्री सर आमचे म्हाका दिसता खिच्याक विशयाचे डूमच नासता. तालुक्यात केन्नाच मुख्यमंत्र्याक टेन्शन नासता, तिगांची एकूच लायन आसता. सो त्यामुळे आमच्याकडे हांगा सदांच मतदारसंघात खंयचीय कामां जाताना आमकां केन्नाच भिवपाची गरज नसता. सीएम सर आमचो हस्तक आसा, तुमकां सगळ्यांक कळलेलो आसा. हांव चड वेळ घेना, पण प्रेमेंदान लास्ट 4.5 वर्सां प्रामाणिकपणे सिन्सियरली काम केलेलं. प्रत्येक विषय एकदम काळजापर्यंत, साध्यातलो साधो रस्तो किंवा कोणाक घर बांधपाचे किंवा तितून जीएमसी पेशंट ऍडमिट असलेलो
खूप फावली तर इनिशियली त्यांना मला सांगतो जीएमसी पेशंट दोघर मास्टर तुला कोणी ओळखीचो असा ना फोन कर, डिनाक फोन कर आणि कितें किंवा एकदम कोणाक निडी हेल्पचा किंवा साधी कॅटरॅक्ट सर्जरीचा किंवा व्हडल्यातलो व्हडलो प्रकल्प असू जीटीडीसी मार्फत प्रत्येक गोष्ट त्यांनी रात दीस त्याच्या फाटल्यान लागलेलो असता. तेन्ना मतदारसंघात तो स्कूटर घेऊन वचून पळयता तो पळय हे प्रोग्राम केन्ना एकटोच भोंवता. जर कितें प्रॉब्लेम असतो म्हाका तो कितलेशेच फावटी मुख्यमंत्र्या कडेन वता, कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन वता. हांव ताच्याय कडल्यान खुबशे शिकलेलो आसा की कसो फायली बी हे फॉलोअप करचे. म्हाका दिसता ज्या भाशेन त्यांनी आपलो जो टाइम आणि जीव ह्या मतदारसंघाचे लायला, हांव लास्ट टाइम एकूच सांगता तुम्ही ताका नक्कीच परत एकदा चान्स दिवपाचो. देव बरें करूं. ब्रह्मा विष्णू महेश अशे त्रिमूर्ती वावर करतात अशें हे खरें आमच्या मतदारसंघा खातीर त्रिमूर्ती वावर करतात. आणि आयज तोच वावर करत असताना आयज तुमच्या सगळ्यांची उपस्थिती आमच्या खातीर खाशेली अशी आसा. आणि म्हणून हांव ह्या वेळार मागता आमचे गोंय राज्याचे जे मंत्री जावन आसा ते म्हळ्यार सुभाष फळदेसाई, जांचे भाष्य इतले सुशोभीत आसा. तांणीच ह्या वेळार आमकां बऱ्यो चकचकीत अश्यो शुभेच्छा फावो करून दिवच्यो. नमस्कार आणि सगळ्यांक काळजांतल्यान परत एक फावटी माये मोचो येवकार आमचे प्रवीण भाई सगळ्यांचे मयेचेच न्हय तर आख्या बिचोलीचे तांचो आज वाडदिवस आणि त्या निमतान आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच सगळे आमदार आणि सगळे आमचे मानेस्त हांव सगळ्यांची नांवां घेवपाक वचना. म्हज्या दक्षिण गोंयच्या हांव सगळ्या आमदारांच्या तर्फे सगळ्या मंत्र्यांच्या तर्फे प्रमेश भाईक हांव खूब खूब मन काळजांतल्यान शुभेच्छा दिता. तांचो हो वाडदिवस जो आसा तो आमकां सगळ्याकच संपूर्ण गोंयाक उत्सुकतेचो. कारण प्रवीण भाईचे जे सादेपण आणि निर्मळपणान जे लोकांची सेवा आसा आणि खरे भावनेन जे श्रद्धेन हे काम करीत आसा. ह्या मतदारसंघाचो सर्वांगीण विकास जावचो हाचे खातीर मोठे प्रकल्प आणि बारीकांतले बारीक प्रकल्प आणि साध्या घरांतल्या मनशाच्या धरून पासून आमच्या मोठ्या मनशाच्या म्हणजे कसलोच भेदभाव करिनासतना एक सगळ्याक पावपाचे अशें एक व्यक्तिमत्व आसा गोरगरिबांच्या कल्याणा खातीर आणि चड करून आपल्या ह्या मतदारसंघाच्या विकासा खातीर एखाद्या वेळ मंत्र्याचे काम जायना जर जाय जाल्यार ताच्या समोर मेजार बसून मेजार थापड मारपी प्रवीण भाई आम्ही पळयला. आणि आमच्या धाकट्यातल्या धाकटे जांकां आमी म्हणटात की संपूर्ण खंयचोय बारीकाचो बारीक मनशाच्या फाटीचेर हात दवरून एक विश्वासाचे आणि एक म्हणजे ताका मुखार काडपाचे एक आश्वासीत असे व्यक्तिमत्व म्हणजे प्रवीण भाई. आज त्याच्या वाडदिवसाक तुम्ही सगळे म्हजे परस चड वळखतात. म्हज्या बरोबर तांचो संपर्क आसा व संपर्कान आमी पळयतात की कितलेशेच प्रकल्प परत परत बसून एक कोलोप कोणा कडच्यान करून घेवप हे जर शिकचे आसत जर जाय जाल्यार ते प्रवेश भाई कडच्यान ह्या त्याच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांव मन काळजांतल्यान ताका खूब खूब शुभेच्छा दिता. आणि तांचो हो राजकीय प्रवास जो आसा तो असोच मुखार वचचो. आणि म्हाका दिसता की बिचोलीचे आणि मयेचे खास करून लोक ताच्या फाटल्यान संपूर्ण पाठिंबा आणि एक म्हाका दिसता विक्रमी मताधिक्यान तांणी केल्ल्या कार्याची पावती तांकां दिवपाक हांगा हजर आसलेले. आणि प्रवीण भाई आमकां परत एक फावटी मोठ्या पदाचेर दिसतलेची मागता आणि तांकां वाडदिवसाच्यो पुनश्च हांव शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. जय हिंद. भारत माता की जय. तुमच्या आवाजानच तो दम आसा तसो आमच्या सगळ्या जनतेमध्ये दम आसा. पूण खरो दम जो आसा न्ही तो आमचे गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांच्या नेतृत्वान आसा. प्रगतीचे आणि नवनिर्माणाचे राज्य जावचे आणि ते राज्य उदरगतीच्या नकाशाचे सामके मुखेलपणान दिसचे म्हणून प्रत्येकाक ते मेळटा. खंयचीच मर्यादा दवरनासतना तुमकां सगळ्या बरोबर जे जनसंपर्क करता. आणि एक खाशेली गजाल म्हळ्यार कोणाचे लग्न ते चुकयना, कोणाचो ते वाडदीस चुकयना, सगळ्यांच्या उमेदीन ते वांटेकारी जाता. आणि म्हणूनच तांणी ह्या वेळार सामक्यो खुशालकायेन तांकां परबी फावो करून दिवची अशें नमदाय हांव गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांचे कडेन मागता. आमदार प्रवीण शेख याच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन आणि समेस्त गोंयकारांच्या वतीन ताका वाढदिवसाच्या उमेद परबी भेटयता. फाटल्या कंटिन्युअसली 4 वर्सां आपलो वाढदिवस मनयता आसतना दर वर्साक आपूण केल्ल्या कामाची पुस्तिका लोकांच्या समोर दवरता. आमी पळयता की आमदार म्हणून निवडून येयल्या उपरांत आमी कटिबद्ध आसता लोकां खातीर आपूण कितें विकास केलो दर वर्साक ताची पुस्तिका लोकांक दिवप गरजेचें. आजकाल लोकूय बी
इतकेच हुशार आहा तुवें कितें केलें काय म्हणून विचारतात. फाटलीं 4 वर्सां आमदार तूं केलें कितें? पेमेंद्र शेख खूब बरें करता की आपल्या त्या निमित्तान बर्थडेच्या निमित्तान आपूण कंटिन्युअसली कितें कामां केलां हाजो रिपोर्ट लोकांक दिता म्हणपाक काय हरकत ना. ताज्या खातीर तेणी फाटले इतके 279 प्रोजेक्ट ल्हान मोठे धरून आपल्या मतदारसंघा खातीर केले. त्या खातीर तेच्या नेटान सगळ्या जाणांनी ताळयो मारून त्या मतदारसंघात खुबशा वेगवेगळ्या कामाच्या उद्घाटनाक म्हणा किंवा फाउंडेशन्स म्हणा माझो येवप जाता. मये मतदारसंघ सातत्यान भारतीय जनता पार्टीचेर मुळापासून सगळ्या जाणांचो प्रेम आसा. तितकोच प्रेम प्रेमेंद्र शेट्टीचेर आसा. हो मोग असोच आनीकूय वृद्धींगत जावचो. मये मतदारसंघात विकासाच्या बाबतीत आमच्या सरकारान खंयसरूच कमी करूं ना. हाज्याय फुडें कसल्याच पद्दतीची कमी जावची ना. या मतदारसंघातले विशेष प्रोजेक्टांच्या बद्दल जर उलोवपाचें जाल्यार आसत जाल्यार ताका आमी सप्तकोटेश्वराचें मंदिर घडये कदाचित लोकांक म्हणटाले देवूळ ते रिनोवेटूच केला पण ताका हिस्टॉरिकल महत्व आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदलेलें देवूळ जें आमी म्हणजे परत एकदा म्हणजे लोकार्पण करपाचो योग हो हांव मुख्यमंत्री तो आमदार आनी बाब सुभाष फळदेसाय आर्कोलॉजी मिनिस्टर हे आसतना करपाक मेळटा. हो खरोखरूच म्हणजे आमच्या खातीर खूब महत्वाचें आसा. दुसरें 60 वर्सां जो रिंगणच पडलेलो विशय इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी ह्या इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीच्यो सनदी दिवपाचो योग हो म्हाका मेळ्ळो आनी हांव पयले फावटी सांगता की ऑलमोस्ट मोर दॅन 90% लोकांचे रेव्हेन्यू पत्ते सनद दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकारान केलां. 10% उरलां आसतलें. त्या खातीर वेगवेगळे अमेंडमेंट आमी कित्याक सांगता तर लोकांक म्हणजे कठीण वयचें न्ही. लास्ट एक डॉक्युमेंटाचेर हाडून सुद्दां सनदी दिवपाचें काम हे आतां तर आमी म्हाज्या घराच्या अंडर पयर सुद्दां सनदी इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीच्यो दिल्यो. जे 60 वर्सां गेली सरकारां येयली कितली आनी गेली कितली. सामान्य मनशाच्या कोणाक पडूं नाशिल्लें. सामान्य मनशाच्या आमकां कित्याक पडला तर आमचें सरकार अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या 3 तत्वाचेर काम करता. म्हणून आमचो मयांतलो सामान्य मनीस तो 21 वर्सां झगडटालो. 15 ऑगस्ट येयले काय ते भितरले वचून आंदोलनान बसताले की इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचें कितें जालां. हे विशय सोडोवपाचें काम म्हज्या सरकारान केलां. म्हाका प्राऊड फील जाता. हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. आयज चोडनाकारांक वचपा खातीर रोरो फेरी सुभाष फळदेसाय हांव ताका आतां येता तुज्याच रोरो फेरेन तूं येयला काय म्हणून इतके दीस खूब सांगताले. म्हणजे ज्या डिस्टन्साक आमकां एक वर रावचें पडटालें तें डिस्टन्स कमी करून विदिन 5 मिनिट्स म्हणजे चोडनाच्यान पणजे पावपाचें काम हें स्वप्न म्हणजे साकार करपाचें काम हें म्हज्या टेन्युअरांत जालां. नो डाऊट मरीन लेक प्रोजेक्ट रिनोवेशन आसतलें किंवा आनी इतर प्रोजेक्टीचेर हांव उलयना पण सातत्यान हांगासरली शेती रिवायव करपा खातीर आमी जे म्हणटा की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या विजन आत्मनिर्भर भारत जे आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आमी जो प्रोजेक्ट हातात घेतला तेच्या अंतर्गत म्हणजे सगळ्यात म्हत्वाचें जे आसा पळय न्हू ते स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना एग्रीकल्चर रिवायव करपाक जें काम केलां ते खूब मोठ्या प्रमाणात मये मतदारसंघात केलां. आनी ताका पुष्टी दिता आसतना तो स्वता हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनचो चेअरपर्सन आसा. आनी तुमी जर पळयशात म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय जर खूप मोठ्या प्रमाणात जर फुडें फुडें व्हेला आसत जाल्यार त्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान व्हेला. आमी प्राऊडली सांगता. आज जवळपास मोर दॅन 20% व्हेजिटेबल आमी एक्सपोर्ट करपाक लागल्या. 100% शेतकरी जे आहा तो तकले हालयतात आनी ज्या शेतकऱ्याक आमी जवळपास 5 लाखापासून 50 लाख रुपयापर्यंत त्याच्या अकाउंटाचेर हॉर्टिकल्चर कल्चरांतल्यान पयशे ट्रान्सफर करता. आमी बेश्ट्यो गजाली सांगना. आमी पयशे त्याच्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर करता. हॉर्टिकल्चराचो MD म्हज्या थंय बसला आनी हे स्वप्न न्ही तो पळय उबो रावला चंद्रास हे आमी लोकांच्या अकाउंटाचेर हांव परत सांगता भरत सामंताक एका वर्सा खातीर 70 लाख रुपया शेतकऱ्याच्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर जाता. पण खरें दिसतना कोण म्हणटा फकाट सांगता काय म्हणून. हे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आमचें करता. 100% पयलीं भाजी भायली हाडटाले ती भाजी आयज 20% भाजी आमी एक्सपोर्ट करतात. वेगवेगळ्या पद्दतीचे हे स्वयंपूर्णेचें उदाहरण आसा. आनी तेकाच लागून म्हणजे हांव परत तुमकां सांगता की सातत्यान म्हणजे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिला. एड्युकेशन सेक्टरांत आसतलें किंवा बाकी सगळ्या सेक्टरांत आसतलें.
आणि ताका लागून तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा आम्ही हजाय फुडें दवरता. हांव चड वेळ उलोवचो ना, कारण येदे व्हडले मोठ्या प्रमाणात तो परत ब्रीज सांग म्हणटा थंय आम्ही कंप्लीट करतले. डेफिनेटली हांवें ताचे म्हणटा एकाच शब्दान जर सांगपाचें जाल्यार आसत ह्या मतदारसंघाकडे आसलेलो इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट सगळे ऑलमोस्ट लायनीचेर आसा ते प्रोजेक्ट हे जाता तितक्या बेगीन आम्ही कंप्लीट करतले. गोंयचो विकास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या लिडरशिपीच्या सकयल फाटल्या 12 वर्सांक जर तुम्ही पळयशात जाल्यार फाटल्या 50 वर्सांक जी कामां जावनासली, कारण जाणट्या तांकां खबर आहा, भुरग्यांक कळचें ना. भुरगे आत्तां 20 वर्साचे ते म्हणटल्यार हे तर आमी पळयत येयल्या. जाणट्यांनी जे 60 वर्साचे 70 वर्साचे लोक आहा तांकां खबर आहा हाज्या पयलीं मांडवीचेर 3रो पूल जाल्लो, ओके, जुवारीचेर 2रो पूल नासलो, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टूय नासलो आणि काणकोणा तुझ्या मनोहर पर्रीकर बायपासूय नासलो. हे प्रोजेक्ट जर कोणी केला आसत आणि सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलूय नासले, हे ह्याच सरकाराच्या कार्यकाळात मोदीजीच्या आशीर्वादात आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादात आम्ही करपाक शकल्या. आणि ताकाच लागून आज ह्या प्रेमेंद्राच्या वाढदिवसाच्या दिसा परत एकदा तुमचो सगळ्यांचो आशीर्वाद व भारतीय जनता पार्टी खातीर ताज्या खातीर सदोदीत तुमचो आसतलो काय ना? हय जाल्यार नेडान मातशी नेडान भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टीचा खूप खूप देव बरें करूं. हो शंखनाद आसा न्ही तो आमकां सगळ्यांक उबारी हाडटाच. पण आयज दोतोराचें जें भाशण आशिल्लें तें आमकां आश्वासन दिवपी अशें भाशण आशिल्लें. तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमचे दोतोर जे आसा माननीय मुखेलमंत्री ते सगळ्या म्हायतीचे स्किमीचे सामके दुकानूच आसात. सो हे दुकान सदां उलयत आसतात आनी सगळे तांकां साथ दिल्यात. आनी आतां हांव म्हाका आमचे लाडके आमदार जे आत्तां सुद्धा तुमचो सगळ्यांचो विचार करता आनी हळूच कानात गजाली सांगता त्याच आमदाराक आपलें मन जें आसा तें ह्या वेळार उक्तें करचें. सगळ्यांक नमस्कार. म्हज्या वाडदिवसा निमित्त हो वाडदिवस साजरो करपाक हांव आयज आमच्या मदीं उपस्थित आसात गोंय राज्याचे माननीय यशस्वी वडापदार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोंय राज्याचे मंत्री सुभाषभाई फळदेसाय, तशेंच आमदार केदार नायक, संकल्प आमोणकर, डॉ. चंद्रकांत शेटये, माजी उपमुख्यमंत्री श्री चंद्रकांत कवळेकरजी, तशेंच आमचे गुरुजी श्री दादा जोशीजी, आमच्यो झडपी हांगासर सगळे जमिल्ले सगळे सरपंच, समोर बसलेले सगळे मानेस्त सगळ्या पंचायतीचे सरपंच, आमचे सगळे झडपी, आमचे माजी मंत्री फ्रांसीस सिल्वेराजी, माजी नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष धाकू मडकयकरजी, आता जो जिल्हा पंचायत अध्यक्ष रेश्मा, तसेच इतर सगळे मान्यवर आज आमच्या या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमात मी सगळ्यांचे हांव मनपूर्वक स्वागत करता. आज सकाळपासून आतापर्यंत ज्या ज्या व्यक्तींनी आमच्या घराकडे येऊन आमकां शुभेच्छा दिल्यो, अनेक असे राजकीय व्यक्ती, राजकीय पुढारी, आमदार, नेते, मंत्रीगण सगळ्यांनी ज्यांनी हांगासर हजेरी लायली, आमचे गोंय राज्याचे प्रदेश अध्यक्ष श्री दामोजी नायक, तसेच सभापती गणेश गांवकर, तसेच मंत्री रमेश तवडकर आणि बाकी हे सगळे मानेस्त आमच्या निवासस्थानी येऊन आमकां शुभेच्छा दिल्यो. आज खूप बरें दिसता. म्हणजे वाढदिवसा निमित्त सगळ्यांनी ज्यो शुभेच्छा दिल्यो, कोणी फोनाचेर दिल्यो, कोणी मेसेजी घातल्यो, सगळ्यांचे हांव मनपूर्वक आभार मानता. तुमचो हो मोग असोच आसचो आणि ही अपेक्षा धरून आम्ही दरवर्षी वाढदिवस साजरो करता. आजच्या या खाशेल्या दिसा म्हाका उपकृत करपाक तुम्ही सगळेजण हांगासर येयल्ल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव आभार मानता. गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यानी आमचे जे आश्रयाचे एक वादस्त जावन दवरलेलो आसा, त्यामुळे मय मतदारसंघातली विकास कामां करता आसतना खूप आनंद मेळटा. त्यांच्यानी दिल्लेलो सहकार्य आणि त्यांच्या वांगडचे सगळे मंत्रीगण जे कॅबिनेट मिनिस्टर आसात आणि आमचे सगळे सेवाभावी सगळे आमदार, त्या सगळ्यांच्या आशीर्वादान आज हांव मय मतदारसंघात अनेक डिपार्टमेंटांतली निधी आमच्या या लोकां खातीर हाडूंक शकता आणि हाडलेली आसा. अनेक कामांचो जो आमचे एक विजन आसा, हे विजन पुराय करपाक लागून आमचे सरकार यशस्वीरित्या आमचो हो टर्म सोंपच्या पयलीं
हे काम पुराय करतले हे आमकां आत्मविश्वास आसा. आज ह्या तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे, तुमच्या पाठबळामुळे आज आमकां एक आत्मीय शक्ती निर्माण जाल्ली आसा आमच्या भितर. आणि तुमच्या कडसून दिल्लेले हे आशीर्वाद आमचे हे बळगे वाडयता. तुमच्या या सहकार्यामुळे आम्ही या मया मतदारसंघात तितल्याच ताकदीन लोकांपर्यंत पावू शकता, लोकांची कामां करू शकता, अनेक विषय जे आसा ते यशस्वीरित्या हाताळू शकता. आज तुमचे सगळ्यांचे प्रेम, तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य, जनतेचे आशीर्वाद हे सदोदीत आमचे लाभात रावचे अशी इच्छा व्यक्त करता. तुम्ही मोठ्या संख्येन आज ह्या कार्यक्रमाक हजेरी लावले आणि आमची जी व्यवस्थापन समिती आसा त्यांच्यानी बरो भार घेऊन सगळ्या या आयोजनाची रूपरेषा थारोवन हे आयोजन बरें केले आणि यशस्वीरित्या हो कार्यक्रम पार काडलो. सगळ्यांचे हांव म्हज्या समितीचे आभार मानता. आता कार्यक्रम सोंपल्यानंतर जी भोजनाची व्यवस्था केल्ली आसा हांगासर सगळ्यांनी भोजन घेऊन तृप्त जावन आमच्या ह्या कार्यक्रमातून वयचे आणि तुमचे अखंडित असे आशीर्वाद आमचे सदोदीत लाभात रावचे अशी इच्छा व्यक्त करतात. आमकां देव बरें करूं. तुमचे मोगान आणि आपुलकी मुलं प्रत्येकाक आपल्याशी करप ह्या सगळ्या स्वभावा खातीरूच आयज आमी येदो व्हडलो जनसमुदाय तुमच्या ह्या खासा वाडदिसाक पळयतात आणि सगळ्यांनी वाडदिसाक परबी दीत आसतना शिस्तीन माचये घेवचे. ही खास अनाउन्समेंट आसा. जेवणाची सोय कशी केल्या हाची आसा. जो हांगासर 4 नंबर काउंटर आसा तो सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकां खातीर असो काउंटर आसा. 1 नंबर सगळ्यां खातीर उक्तो आसा. 5 नंबर म्हज्या सारक्या मनशाक आसा म्हणजे सामके वेज जेवण 5 नंबर काउंटराचेर मेळटलें आणि उरिल्ले जे काउंटर आसात ते आमी पंचायतीच्या त्या वटेन उरिल्ले आसात. तर सगळ्यांनी ह्या जेवणाचो आस्वाद घेवचो आणि आता मातशी एनर्जी आसा ती दाखोवची आनी सगळ्यांनी काउंटर घेवयात. ह्या काउंटरान सगळ्यांनी सहभागी जावयात आणि व्हडा उमेदीन आमच्या लाडक्या आमदाराक ताच्या वाडदिसाची उलोवणी परबी जी आसा ती फावो करून दिवया. वाडदिसाचो आवाज, ह्या खास पदाचो असो आवाज गोंयचे नामवंत कलाकार ह्या वेळार आमकां आयकयतात. So audience, are you ready? तुम्ही सगळेजण तयार आसात? Yes? So sing together with me. It's 5, 5, 4, 3, 2, and 1. Here we go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday, dear Valentine. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. आमच्या सगळ्या मानेस्तरांचं कार्यक्रम आयची ह्या कार्यवाही गोडी काढली ती मिठास काढली म्हणून पुन्हा आमदाराच्या सगळ्या टीमी कडल्यान वादन बरोबर म्हणटा. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. और की तरह कुछ भी तो आज बाता मैं तेरी हंसी फूल लेके आता जिसे कहे उसे कहे जो बाहर कोई कह आए हर कभी का दिल